जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो, आयचो विशय आमी आयकलो. युवा जाणां पासून प्रत्येक जावन आमी मागच्याक आमी नवें वर्स येदोळूस आराम केला 2023 आनी हें नवें वर्स आराम करच्या आदल्या दिसा 31 डिसेंबर रातीक नवें वर्स स्वागत करूंक जायतो लोक जमता ते हांगा, स्पेशली आमच्या बेंगळुरान. देखून हे फावटी कोरोना येत कोणना म्हूण खबर जाली आनी तरणाटे निराश जाल्यात कोणना म्हणलें, पूण कोरोना येवना. नव्या वर्साक स्वागत करूंक तरणाटे 6 जण पुरा डान्स करूंक स्वागत करूंक संतोशान आसले. आमी मात्र नव्या वर्साक स्वागत करचे पयलीं मिसाच्या बलिदानाक गेल्ले. हांव सडावत आमी मीस जाल्या उपरांत हांवें जेवता आसतना रातीक टीव्हीर पळयतना न्यूज एका टीव्हीर तेंच नव्या वर्साक स्वागत करूंक डान्स तरणाटे ब्रदर आसलो म्हजे सांगात. ब्रदर म्हणाले, फादर कितल्या संतोशान खंय युरोपांत भायर न्ही, बेंगळुरांत इतलो लोक पब्बांत मॉलांत थंय हांगा डान्स करतात, कितलो संतोशान पळया म्हणालो. मागीर हांवें ब्रदराक म्हळें, ब्रदर संतोशान दिसतात मात्र ती डान्स करतात, पूण साबारांच्या काळजान मनान दूख आसा, संतोष ना. पूण तरणाटे देखून डान्स करचें, गम्मत करचें स्वाभावीक, पूण नीज संतोष समाधान ह्या आमच्या भाव भयणी तरणाट्यांत युवातींत आसा गी. हांवें सडावत युवा जाणांक विचारचें, आर यू हॅपी, संतोशान आसा की म्हळ्यार तक्षण वय फादर म्हणनान काल म्हणी एक ल्हानशें आसतात. थोडी इल्ली सांगूंक नरगतात, पाटी सरतात, थोडी येस फादर म्हणटा. संतोष ना सगळ्यांक न्ही, कांय थोड्यांक. पूण आमची मंगळूरची कोडयाळची DSSची आमच्या फिरगजांनी आमच्या कुटुंबांनी अपुरबायेची युवा जाणां आसात. मोगळ भाव भयणीनो, आमच्या युवा जाणांक आमी हांगासर सकडी युवा जाणां नात, आमी मालगडी आसांव, आमी तरणाटी आसांव, पूण ही प्राय भोव गरजेची. ती येताच नाका म्हळ्यार येताच, आनी ती भोव गरजेची प्राय. कित्याक म्हळ्यार त्या प्रायेर विंसवण करूंक आसा युवा जाणांनी. जावंक पुरो फुडाराची विंसवण, कामाची विंसवण, वा तांच्या इश्टनी मदें साहवासांत बरेपणाची विंसवण, दुसरी वाट, हें पुरो विंसवण करूंक आसा तांकां. आनी तांतूं सगळें मोकल्या जिणयेची तांची दिशा ओंदोन आसता. पूण ज्या वेळार हांवें म्हळें मिसाच्या पयलें सक्तेवंत, दे आर यंग एंड एनर्जेटीक. देखून तांणी ती धरिल्ली वाट आसा पळय, तांणी विंसवण केल्ली आसा पळय, ती गरजेची आनी ती तांकां संतोश दिवंक शकता. तांकां मात्र न्ही, ती खंयसर आसा थंयसर हेरांक संतोश दिवंक शकता. देखून एकलो बरयणार म्हणटा, द वे टू बी ट्रुली हॅपी इज टू बी ट्रुली ह्युमन, अँड द वे टू बी ट्रुली ह्युमन इज टू बी ट्रुली गॉडली. म्हणून आमी संतोशान आसाचे जाल्यार, संतोशान जियेचे जाल्यार आमी पयिल्ले मनशापण आसाचे काय. आनी हें मनशापण आसाचे जाल्यार आमचें तें दैवीक सगत आसा, तें देवसायब आसाचे, देवाचो आदार आमचें तें आसाचे. आनी आमच्या युवा जाणांक आमकां सगळ्यांक हो आदार मेळ्ळ्यार, तो आपणायल्यार खरो संतोश जोडूंक साध्य जाता. आतां कसो लोपरा संतोश कसो जोड येत म्हणल्या विशयान सांगचें की आमच्या युवा जाणांक हो संतोष मेळ्ळा जे जाल्यार कसो मेळटा, हें समाधान खंय तावन मेळटा. खंय वचचें म्हणना, जेजू दिता. जेजून मात्र हो संतोष दिव्यात, देवान मात्र हो संतोष दिव्यात. देखून आमी कन्नडांत आयकलां, देवर ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆ ತನಕ, ಮಾನವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನೆ ತನಕ म्हणून. So ही संतोष पळय, लास्ट लॉंगिंग, दॅट हॅपिनेस इज ओन्ली फ्रॉम द लॉर्ड जिजस. जेजू तावन आमी जोडूंक साध्य जाता. तर वो जेजू आमकां हो संतोष दिता जाल्यार जेजू ही एक युवक, हाच्या शुभ वर्तेन आमी आयकलें. आपल्या परगडजीन हे वेळार जेजू भायर येता आसतना
परगडचीन वेळार स्नान घेवंक येता आसतना जेजूक 30 वर्सां प्राय यंग आनीक थंयसर स्नान ताका घेतल्या उपरांत सर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकलो. कसलो ताळो? ओ म्हजो पूत म्हाका चड मोगास, ओ म्हाका म्हणवला. जर देवा बापान हो म्हजो मोगासो पूत चड मोगासो म्हणाजे जाल्यार 30 years म्हणसर 30 वर्सां म्हणसर जेजून खालतो जावन आपल्या आवय बापाय सांगता तें दैवीक बरेंपण जोडिल्लें मुनीस जावन जेजून तें आपणायिल्लें जणवायन देवबरंतेन वाडुल्लो आनी तरणाटो पावता आसतना सर्गींच्या बापान म्हळें वो म्हजो पूत म्हाका चड मोगास. आज आमकां सगळ्यांक प्रत्येक जाण युवा जाणांक जेजू म्हणटाच ओ म्हजो पूत, ही म्हजी धूव म्हाका चड मोगाची, खाली मोगाची न्ही चड मोगाची. कित्याक म्हळ्यार युवा जाणां चड मोगाची. पूण आमी युवा जाणांनी तें मानवून जिवंक प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन आमकां आशिर्वाद मेळटा. मगर भाव भयणीनो, आमी जेजू आमचें तें आसल्यार जेजू सांगाता आमी समकले जाल्यार युवा जाणां प्रत्येक जावन सो संतोश करो संतोश आपणावंक साथ जाता. एक दीस एक फावटी एकली आवय धाकट्या फर्स्ट स्टँडर्डाच्या भुरग्याक इस्कालाक पावंक आसलें. घरांत तिके पयस आसलें पूण सोलोन व्हरताली. सकाळीं इस्कालाक पावचें, परतून सांजेर वचून ताका आपण हाडचें. पावस येयले दीस देखून गडगडो जगलाणें, पावस आनी जोर आसलो. एक दीस आवय सांजेर 4 वरार आपणें देवोंक भुरग्याक आपण हाडूंक येता आसतना जोर पावस येता, जगलाणें आसा, गडगडो आसा. तुका इल्लें बेन दिसता. पूण जाल्यार पुता विशयान चिंता, पूत कांय भियान राखोण आसा कोण ना म्हूण. आनी ह्या आवय पावस आयल्यार गडगडो आसल्यार देंवोन चलता चलोवन आनी पुताक पळयता इस्कलान थंय उबे रावला तो. हिणें चिंतलें कांय बेजारायण कांय टेन्शनार आसा म्हूण. वो संतोशान आसा, स्मायल दिता. आवय गेली आनी ह्या पुताक पटलून धरलें आनी ताका घेवन वेगेन घेवन फाटीं आयली. येतानाय पावस आसा, गडगडो जगलाणें आसा. पूत मात्र बारी संतोशान आसा, चरको भुरगो. आनी केदाळे वयर पळयता आनी स्मायल दिता. ह्या आवय पळयता, आवय म्हणटाले गडगडो येता, जगलाणें येता आनी पटलून धरता, तुका स्मायल दिताय. हो चरको म्हणालो की पूत म्हणालो की मम्मी जेजू फोटो काडटा. जगलाणें येताना ह्या चरक्याची जाप, जगलाणें येवना उजवाड आसलो न्ही गे, जेजू फोटो काडटा. देखून जेजू म्हाका फोटो काडटाना हांवें स्मायल दिजें न्ही गे, सोबीत दिसाचें न्ही, देखून हांव स्मायल दिवन आसा म्हणटा. मगळ भाव भयणीनो, आमची युवा जाणाय स्मायल दिजे सोबीत दिसाची. पूण सोबीत दिसाची जाल्यार जेजून आमकां पळयचें, जेजून ताचें आशिर्वादान दिचें. आनी ह्या वेळार मात्र तें स्मायल तो खरो संतोश आपणावंक साथ जाता. देखून सांगणी आसा स्मायल अंटील यू हॅव टीथ म्हणून. दांत आसता पर्यंत तूं स्मायल दी, ताचो अर्थ दांत गेल्या उपरांत स्मायल दिनाका म्हणून न्ही. दांत आसता पर्यंत म्हळ्यार वेन यू आर यंग ते स्माईल आहा पळय, तो संतोश आहा पळय, तो आपणाय जाय. आनी हो संतोश हेरांक दिवंक आमी प्रयत्न करीत. देखून जुआंवच्या वांजेलांत 16वे अध्याय 22वें वाक्यान जेजू म्हणटा हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, तोवळ तुमची काळजां संतोशान भरतलीं. तो संतोश कोणाकच तुमचे तावन काडून व्हरूंक जावचें ना. देवान दिल्लो, जेजून दिल्लो संतोश आसा पळय, तो कोणाकच काड व्हरूंक जायना. तो दैवीक सक्तेचो संतोश आमी आपणावचो, आंतरीक रितीन संतोश भोगचो. कांय वस्तू तावन आमकां मेळचो न्ही, भायर तावन आमकां मेळचो न्ही, वा व्यक्ती तावन आमकां मेळचो न्ही, सोमया तावन आमकां तो मेळचो. आनी सोमयाचो तो संतोश आमी आपणायलो जाल्यार ती दाजोसकाय तो संतोश मेळटाच. वांजेलांत ग्रेस्त तरणाट्या विशयांत आमी आयकलां. ग्रेस्त तरणाटो पवित्र पुस्तकान नांवच आसा ताका, ग्रेस्त तरणाटो म्हणून. तो ग्रेस्त म्हणून. पूण तो जेजू लागीं आयलो आनी म्हणालो वॉट मस्ट आय डू टू इनहेरीट द इटर्नल लायफ. हांवें सासणीक जिवीत जोडूंक कितें करीत जाय. जेजू लागीं तो आयलो पळया. मस्तो आसा जावंक पुरो ताका, पूण ताका जेजूची गरज आसली. आमच्या युवा जाणांक मस्त फावटी पुरा मेळटात, थालेंत आसात, सगळें जाय जाल्लें आसा, पूण जेजू लागीं येचें. हो तरणाटो आयलो, तरणाटो येवन खालें करीचें म्हणालो. जेजून सांगलें हाळे उपादेश पाळ, आवय मान दी, कितें करूंक आपलें तें सगळें बरेंपण कर. आनी तितलें न्ही, हो तरणाटो म्हणटा हांवें पाळलां, सगळें केलां. जेजू कितली खुशी जायचे. पूण जेजू गत्ता खंय ल्हानशें ताका अडचणी आसा, अडखळ आसा. कसली ती? तुजें तें आसलें ग्रेस्त काय तें वीक आनी दुर्बळ्यांक दी. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा हो तरणाटो कंतिश्ट जावन मुखामळ बावून फाटीं गेलो. जेजू लागीं आयिल्ले पुरा संतोशान तोसानान. जेजू लागीं आयल्या उपरांत जेजून सांगिल्लें बरें केल्यार मात्र मुखामळ संतोशाचें जाता. नाजाल्यार हो तरणाटो तो कंतिश्ट जावन गेलो. कितें जालें म्हूण मागीर सांगोना, पूण तो कंतिश्ट जावन गेलो.
सबार पावटी आमची युवा जाणाय थंयच कंतिश्ट आसात बेजारायण आसात आमकां दिसानान जावं पुरो पळोवंक पळयतना सगळें बरें दिसता पूण तांचे थंय ती कंत बेजाराय आसा कितें गी उणेंपण आसा अडखळ आसा आनी ही अडखळ खंयची जावं पुरो विविध नमुन्याची जावं पुरो एकच तांणी वाट धरली ती सारकी ना जावं पुरो वा तांचे इश्टनेचे साहवास सारको ना जावं पुरो नाल्यार वस्तू मोबायलां इंटरनेट ह्यो पुरो वस्तू घाण घेवन जिवनांतल्या मनशा लागीं वस्तू लागीं तूं उलयतात जीव आसले लागीं उलयना जीव नातलीच हे वस्तू तूं उलयतात म्हणले बरी बगता मनशा लागीं उलोवंक अवकाश ना देखून ते अले पुरा संगती तांकां कंतिश्ट करता जावंक पुरो आनी ह्यो भायर हेजे जाल्यार हें तरणाट्यानूच दुसऱ्यांनी कोणेंय करूंक जायना त्याच व्यक्तीन करीत जाय प्रयत्न करीत जाय देखून सूर्यो ताचो उजवाड दिता सगळ्यांक पूण काळोखांत जाल्यार उजवाड ना ताणें उजवाडा कुशीन हेजे सांपावली म्हणटा आमी उजवाडाची भुरगीं आमी केदळा उजवाडा कुशीन येता जालो उजवाड पळोवंक जाता आमचो जेजू उजवाड आमकां दिता आसतना जर आमी काळोखांतच आसांव जाल्यार आमची युवा जाणां काळोखांतच आसांव जाल्यार उजवाड कसो मेळचो सूर्यो येता उजवाड आसा पूण उजवाडा कुशीन आमी वचूंक प्रयत्न करीत जाय मोगाळ भाव भयणीनो आमी प्रत्येक जाण मागया पाप साहेब युवा जाणांचो मस्त मोग करता पाप साहेब युवा जाणां विशयान मस्त उलयता आनी पाप साहेब म्हणटा माय डियर यंगस्टर्स यू डोंट गूगल एवरी टायम गूगलान पुरा पळयनाकात गूगलान तसो दिनाकात यू गेट द एडवायस फ्रॉम युअर पेरंट्स अँड टिचर्स इंटरनेटान मोबायलार ते पळयनाकात सोदिनाकात पुरा आवय बापूय तावणी सारा थोडें तुमच्या मालगड्यान तावणी सारा पाप साहेब म्हणटा युवा जाणांक इंटरनेटार पुरो मेळटा जावं पुरो पूण नीज मनशापण नीज संतोश नीज माया मोग नीज वाट मेळची आमच्या आवय बापूय तावन आमच्या वडिलां तावन देखून पाप साहेब म्हणटा क्रायस्ट इज अलायव्ह जेजू जिवंत आसा आमच्या युवा जाणांनी मेल्ले बरी जावं नजो जिवंत जाय जाय म्हणटात तुमी जीव आसले बरी जाय जाय यू बी अलायव्ह एवरी टायम तुमी जिवंत आसले बरी करा देखून आमी भायर सोबी दिसता पुरा मेकअप आनी पुरा करा देखून पाप साहेब म्हणटा डोंट गीव मेकअप टू युअर सोल्स आत्म्याक मेकअप करूंक वचनाकात आमच्या कुडीक पुरा मेकअप जायचे सोबी दिसाचे आमी आत्म्याक मेकअप करूंक जायना कित्याक कोता की आत्मो देवाचें हजारपण तें काडून उडोवंक जायना हांव कसो आसा कितें करता तें सांगता आत्मा म्हाका अपवित्र आत्मा दैवीक आत्मा आमचें तें आसलो देखून डोंट गीव मेकअप टू युअर सोल्स म्हणटा आमचो देवातीन पापा बेनेडिक्ट सळाव्यान म्हणलें उतरां युवा जन मुकले खांबे तो म्हणालो न्ही मुकले खांबे न्ही आतांचेच खांबे आतांच घटनांतल्या मुकले केले खांबे मुकले कसले खांबे जातात देखून आतांच घट्ट बरे युवा जन आमकां जाय जाय अशें म्हणून सक्कड बरेंच जाता न्ही कश्ट संकश्ट निराशा आसतात पूण जिणेक देवा तें जेजू तें आमी दीस लायली जाल्यार सगळें बरेंपण जाता जाकेव रुकारता जेजू पळोवंक आशिल्लो पूण जेजून ताका पळयलें आनी जाकेव सारारान देवलो देवान आमकां पळयल्या उपरांत आमी सारारा मेटां काडचे बरेपणाची मेटां काडचे फेस्ताचो संदेश आमी जाणाव ते ज्योतिश दुसरीच वाट धरून गेले ज्योतिश आनी ज्योतिश ते बारी शिकल्ले जाय जाल्यार सगळें नॉलेज आहा तांकां पवित्र पुस्तक म्हणटा कितें की तांकां देवान सांगल्या उपरांत ते दुसरी वाट धरून गेले आमच्या युवा जाणां ते मस्त नॉलेज आसा कितले हुशार ती युवा जाणां मस्त तालेंत आसा मस्त जणवाय आसा सगळें आसा पूण वाट मात्र आमची धरल्या जायना कित्याक देवाची वाट जेजून म्हळां अंश वाट सत आनी जिवीत जेजूची वाट धरलेल्या वेळार आमची वाट जायना ती दुसरीच वाट येता आनी ती जेजूची वाट जाता देवाची वाट धरूंक आमकां साथ जाता मोगाळ भाव भयणीनो आखेर करच्या फुडें आमी जेजू लागीं प्रत्येक जण मागया आमच्या युवा जाणां पासत एक दीस एकली आवय आनी तरणाटो पूत केदाळय मार्केटीक येताना एकाच व्हडली मागीर मोसुंबी घेताले फ्रुट्सां आनी ही व्हडली मागीर पापाची दुबळी आनी केदाळे फ्रुट्सां खाण घेवची आनी मोलाक पुतान खाण घेवन जाल्या उपरांत एक दिवचें हाळे केदाळ पळयल्यार आंबट बरें आसना तिका दिवचें खावन पळय म्हणचें तिणें खावचें गे आनी ती म्हणटा गे नो इट इज स्वीट गॉड आसा ना 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 आंबट म्हणाय मस्त फावटी तिणें करचें ताणें खाण गेल्या उपरांत हांव एक बेजार जालें एक फावटी हांव म्हणालें की खालें तिका सतयताय व्हडली माय तिका केदाळे तूं आंबट म्हणटाय ती म्हणटा बरें गॉड आसा म्हण जाल्यार पूत म्हणालो की ना मम्मी हांव मोसुंबी तिका दितां तिच्यान ती खाण न्ही हांवें खाण गेल्या उपरांत म्हज्यान ती खाण तिका दितां कित्याक कोत्ता की ती मोसुंबी खंडीत खायना ती दुबळी तिका कांय 4 कास मेळटीत म्हणून ती उपाशी आसा न्ही देखून हर एक फावटी हांवें खाण गेल्या मोसुंबीन ती एक मोसुंबी दिवची तिका आनी बेश्टेन तिका हांवें सतावचें आंबट म्हणचें पूण तिका खंडीत जावन गोड जायत कित्याक म्हळ्यार ती भुकेल्या तिका आंबट जायना तिका गोडच कित्याक म्हळ्यार ती पापाची स्त्री मालगडी स्त्री म्हणाले आमच्या युवा जाणांनी जर असलें चिंताप ल्हान
आमी केलें जाल्यार आमचें थंय सोमयाचो आदार सोमयाचें बेसांव खंडीत जावन मेळटलें. सो आमी विवेकानंद म्हणटा इफ यू कॅनॉट शायन लायक स्टार्स इन द स्काय एटलिस्ट यू बिकम अ लॅम्प एट होम म्हणून. आमची इवाजां नेकेत्रां बरी परजळ जाय म्हण आमची आशा. खंडीत जावन परजळ जाय पूण कुटुंबांत संतोशाची ती दिवे जावन दीत आमच्या कुटुंबांतली ती. आमी आमच्या इवाजानाचो मोग करया. इवाजाना पासून प्रत्येक जण मागया येवकारीसांतलो जेजू तांकां बळ दिवन दी आशिर्वाद दिवन दी म्हण मागया. आमेन.